हे देवा बापा तूं सर्गीच्या सरपडून तुका नमन करता हे देवा बापा तूं सर्गीच्या सरपडून तुका नमन करता आराधनानी वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता आराधनानी वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता येशू ख्रिस्ता तूं सर्गीच्या सरपडून तुका नमन करता येशू ख्रिस्ता तूं सर्गीच्या सरपडून तुका नमन करता आराधनानी वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता आराधनानी वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता हे पवित्र तूं सर्गीच्या सरपडून तुका नमन करता हे पवित्र तूं सर्गीच्या सरपडून तुका नमन करता आराधनानी वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता आराधनानी वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता हालेलुया 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 मोगाळ भवन आणि बहिणीनो परत आज तिसऱ्या ब्रेस्तरा सुमयेच्या पांयातळ आमी आसा परत त्याच विशेष उद्देशा खातीर मागच्या खातीर तसो सुमी परत ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत खरोच आजार आसा आमचे समकर्तो आसा आमचे सांगात आसा जुवांवच्या वांजेलांत अध्याय 6 वाक्य 35 म्हणटा हांवूच तो जिवीत आसो म्हणटो म्हजे सशी येता तो केदींच बुकिवचो ना आनी म्हाका सतमंता तो केदींच ताण येवचो ना वय मोगाच्या भावा आनी भयणी जिवीत आसो म्हणटो सुमी जेजू क्रिस्त आमचे मुखार आसा न्हय केवल आमच्या कुडीची बूक आत्म्याची तान बगोवचो ताचे चड संपूर्ण तरान कुडी आत्म्याची भूक आनी तान थांबोवचो सुमी आमच्या मुखार आसा आमच्या जिविताचें सर्वस्व तो जावन आसा आनी ताका लागून तो त्या जेजून म्हणली उतरां जुवांवच्या वांजेलान अध्याय 10 वाक्य 10 म्हणटा हांव आयलां जिवीत दिवंक बरोवन ओमतोच्या मापान जिवीत दिवच्या खातीर वय ह्याच सोमयान आमकां हर एकल्याक जिवीत दिलां आनी जिवीत दिवचे खातीर तो आमच्या संगात आसा आनी विशेष तरान ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आमचे खातीर तो राखून रावता आनी त्यात सोमया मुखार ह्या घडये आमी आसा मोगाचे न्हू एक घडी भर त्या सोमयाचे हाजरपण ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आमी भोगता आसतना ते जेजूक आमी नमस्कार करया ते जेजूक आमी नामान करया ते जेजूक आमच्या काळजांत थावन आमी आराधन करया ते जेजूची स्तुती आमी गावया जुवांव सोवांचेर अध्याय 4
समारिया घराची ती स्त्री त्या बाय लगी उदाक ओडूंक आयिल्ल्या वेळार जेजू आनी तिच्या मदें जाल्ल्या त्या संभाशणा वेळार जेजून म्हणली उतरां, जर तर हांव तुका उदाक दिन जाल्यार आमी दिवचें उदाक तूं पियेचें जाल्यार परत्यान तूं ताणेवची नाही. आनी तवळ तिणें म्हळें, दी सैबा तें उदाक, दी सैबा तें उदाक, म्हजी आत्मीक थान बागोवची, भूक थांबोवचें तें उदाक म्हाका दी. मोगाच्या भावा आनी भयणी, आज ह्या साक्रामेंतांतल्या जेजू तावन तीच जर एकल्याच्या आमच्या जिविताक वालता, ती भूक थांबोवची, आत्मीक थान बगोवची ती जर वालता. आनी त्या जरी लागीं आमी हांगासर आयल्या, त्या जरीच्या पांयतळ आमी आसा आनी ती जर आमच्या हर एकल्याच्या जिविताक ह्या घडये वाळून आसा. मोगाच्या भावा आनी भयणी, आत्मीक तरान गटाय दिवची, आत्मीक तरान बोल दिवची, आमचे जिवीत सर्वस्व त्या सक्तेन कुरपेन भरची, ती सकत आमच्या मुखार आसा. त्या सक्ते मुखार आमी आसा. तर एक घडीभर आमच्या तकले आमी बागावया, त्या सुमयाक आमी नमान करया. त्या सुमयाचे हाजरपण ह्या घडये ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आमी बगया. मोगाचे न्हू, तो जिवो देव खरोच ह्या घडये परत आमचे खातीर आमकां दर्शन दिवचे खातीर ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत हाजर आसा. त्या सुमयाचे हाजरपण एक घडीभर आमी बगया, वळखून घेवया. तो जीव दिवता तसलो देव, जिवो देव. आनी ह्या देवाक म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना. मोगाच्या भावा आनी भयणी, आनी त्या देखून त्या देवा मुखार आमी तकली आमी बागावया. त्या देवाक आमी नमान करया, आराधन करया. पहिल्या जुआंवच्या पत्रांत अध्याय 1:5 म्हणटा, देव म्हळ्यार उजवाड, ताचे थंय काळोखूच ना. आमच्या हर एकल्याच्या जिविताक उजवाड पावचो तसलो, आमच्या जिविताचो काळोख पयस करता तसलो तो सुमी आमच्या मुखार आसा. त्या सुमयाचे हाजरपण आमी वळखून घेवया. त्या सुमया मुखार आमी सरपडुया. त्या सुमयाक आमच्या काळजांत जावन आमी नामान आराधन करया. त्या सुमयाक आमी स्तुती करया. तुमच्या गिता बुकान पान संको 9, पेज नंबर 9. Gesù, tu musora. जेजू तू मुसोराय, Gesù, tu makasai. जेजू तू म्हाका जाय हर एका घडये. tu musora. जेजू म्हज्या संगी राव. जेजू Gesù, tu makasai. हर एका घडये म्हाका तूं जाय सुमया. सुमया आमी तुका स्तुती करता, नमान करता. सुमया सुमया तुका आमी अर्घ दिता, आराधन करता. सुमया तू आमचे बोल. सुमया तू आमचे सर्वस्व. सुमया तू आमचो राय. सुमया त्या देखून आमी तुजी स्तुती गायता, आमी नमान करता. सुमया Gesù, tu muso Deus. सुमया तू मुसो देव. tu muso Dio. सुमया तू मुसो जीव. Gesù, tu तू मुसो देव. सुमया Gesù, तू मुसो जीव जावन आसा. तुजो जीव वालता सुमया म्हज्या जिवितांत. सुमया तुका स्तुती जावं, तुका जावं आराधन, तुका जावं नमान. सुमया कित्याक तूं म्हज्या जिविताचें सर्वस्व जावन आसाय. म्हज्या जिविताचें बोळ, म्हज्या जिविताची सकत तंतू जावन आसाय. सुमया तूं म्हजो राय, तूं म्हजो देव. सुमया Gesù, tu muso amor. सुमया तूं म्हजो मोग. Gesù, tu muso ish. सुमया तूं Alleluia, म्हजो इश्ट. Gesù, सुमया tu muso amor. सुमया तूं म्हजो मोग. Gesù, सुमया तूं म्हजो इश्ट. सुमया एका इश्टा पासून जीव दिवचे प्रास वर्तो मोग दुसरो ना. म्हजे खातीर जीव दिलो तूं. सुमया तुका सुमया नमान, तुका सुमया आराधन, तुका सुमया स्तुती, तुका सुमया होगळाप, तुका सुमया महिमा. Gesù, tu mu gentle.
सुमिया तुझे बोल 예수 너무 쟁걸 तू मुझे सर्व सुमिया 예수 너무 तू मुझे सकत सुमिया मुझे बोल जान मुझे सकत जान मुझे संगत राउत आहे नरगुंद सुमिया सांभाळून मुळे तुझी कृपा पुरो सुमिया जर तुझी कृपा असा तुझी सकत असा माझ्या जीवितांत काय उणे पण ना सुमिया तुका जाऊं स्तुती तुका जाऊं आराधन त्या गती सुमिया तुका जाऊं मान सुमिया 예수 너무 지와 सुमिया तुझी वाट 예수 너무 제서 सुमिया तू जाऊन असाय सत 예수 너무 지와 सुमिया तू माझी वाट त्या वाटेन म्हाका सोलून व्हरताय सुमिया तू इम्मानुएल हरी एका घडये म्हज्या बगलेक रावताय सुमिया म्हजे संगता तू समजताय सुमिया तुका जाऊं अर्गा तुका जाऊं स्तुती तुका जाऊं नामान सुमिया 예수 너무 소이스 सुमिया तू म्हजो इश्ट 예수 너무 쟁다이스 सुमिया तू म्हजे 할렐루야 दायज 예수 너무 소이스 सुमिया तू म्हजो वैस 예수 हरी एक बिडा शिडा गुण करचो तुझे थावन वालता ती दैविक सकत सुमिया हरी एक मुझी दुखा पुसो आत्मिक बॉल गटाई दिवसा सुमिया तुका स्तुती सुमिया तुका नामान सुमिया तुका आराधन तुका वंदन सुमिया तुका महिमा भव सुमिया 할렐루야 할렐루야 मोगळा सुमिया या घडये अंग जमलेल्या हरी एका भाव बहिणीक तुझ्या पायांतळा समर्पण करता सुमिया सुमिया तू आमचो राय सुमिया तू आमचो देव सुमिया तू आमचो मोग सुमिया तू आमचे इष्ट तू आमची सत वाट सुमिया सर्वत्र तू जाऊन असाय सुमिया या वैभवान भरलेलो तू सुमिया तुझे मुखार आम्ही सरपडल्या तुझे मुखार आम्ही दिव्यन आसा सुमिया तुका आम्ही आराधन करता तुका आम्ही नमान करता तुका आम्ही स्तुती करता सुमिया जेसू या घडी अंग सरासरी हरी एका या भाव बहिणी तुझ्या पायांतळा समर्पण करता हरी एकले तुझे विस्तार आशीर्वादावर या पवित्र साक्रमेंटात तुझी कृपा तुझ्या कृपेचो शिवर सुमिया या घडी वळोवन दिया हरी एका भाव बहिणीच्या जिविता तांचे संगत राव सुमिया तांचे बगलेक तू राव सुमिया प्रत्येक जाऊन तुझी सकत वळोवन दी आमच्या या समाजाक आमच्या या देशाक आमच्या या राज्याक प्रत्येक जाऊन हरी एकलेचे मन काळजां तू परिवर्तन कर सुमिया कितें कानून कायदे हाडून दिला ते पयस करून तांच्या मदीं उजवाड दी सुमिया आणि त्या मरी पात आमकां तुवें दिल्लें मिसांव तें जारी करून तुझ्या नांवा खातीर महिमे खातीर जियोंक तुझ्या नांवाक अगळाप महिमा दिवंक आनी त्या मरी पात तुझे उद्धार आमी परगट करून आमकां कृपा दी सुमिया आमच्या बगलेक तो राव सुमिया आमच्या संगता तो राव सुमिया हरी एक घडी आमच्या संगता तो समका सुमिया तुका जावं मान आनी वगळा तुका जावं ना मान आनी स्तुती तुका जावं आराधन आनी वंदन सुमिया आता आनी सदां सर्वदा आमीन Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सुमिस्ता मी बसया एक घडी भर आमचे दोळ्या आमी दांबया आमचे दोनी हात एक घडी आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया त्या सुमया मुखार आमी आसाव तो आमचो राय तो आमचो देव तो आमचो मोग तो आमचो इश्ट तो आमची वाट तो आमचो सर्वस्व आमचे जिवीत चलोवन वची ती बळवंत सकत तो जावन आसा त्या सोमया मुखार आमी आसाव एक घडी भर आमचे भितर त्या सोमयाक आमी बगया आमकां ताच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया जे कितें आमचे दूख बेजाराय कंत कश्ट समस्ये आमची अस्कतगाय आमचे उणेपण जे कितें आमची बेंबिरांत आमच्या क्रिस्तांवपणाची बेंबिरांत हें सगळें ह्या घडये सुमयेच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया तो सुमी आमचे सांगात आसा इम्मानुएल देव आमचे सांगात आसा
एक घडी बरो मौनपणी काळजाच्या गुंडाळ्यात हांव त्या सोमयाक आमकां समर्पण करन त्या सोमया कडेन एक घडी भर आमी उलोवया. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मग भवन आणि बहिणीनो निर्गमन पुस्तकांत अध्याय 2 वाक्य 20 आणि 3 तावन मोइसेचे आपोवणे या विशयांत आमी थंयसर आयकत आहों. त्या जळच्या उज्याच्या बोल्या लागीं तो गेल्ल्या वेळार ते बोलें जळोंक लागलें आनी मोइसे मुखार सरतना तो ताळो ताका आयकलो, तुज्या पांयाच्यो वानो काड वो पवित्र जागो. आनी थंयसर संभाशण चल्लेल्या वेळार देवान मोइसेक म्हणलीं ती उतरां अपूर्बायची. देव म्हणालो, इस्रायल लोक गुलामपणान वळवळतलो. तांणी आदारा खातीर बोब मारली आनी ती बोब देवा सरशी पावली. देवान ती आयकली आनी आपणे अब्रामा कडेन, इसाका कडेन आनी जाकोबा कडेन केल्लो सल्लो देवान आपल्या उगडासाक हाडलो. आनी वाक्या 7 म्हणटा, हांवें इजिप्तांत म्हज्या लोकांचें दलदेरपण पळयलां. तांकां दग दितेल्या अधिकाऱ्यांत हांव सुडका मेळचे खातीर तांणी मारिल्ली बोब हांवें आयकल्या. तांची बोब म्हाका कळीत आसा. देखून तांकां इजिप्तकारांत हांव सोडोंक आनी दूद आनी मोवान वालता त्या सोबीत आनी विशाल देशाक तांकां व्हरूंक हांव सकल आयलां. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 आणि मोइसे तवळ जबाब दिवन म्हणटा, पाराव्यासाची वसोंक आनी इस्रायलितांक इजिप्तांतली भायर हाडूंक हांव कोण? आनी तक्षणा वाक्य 12 देव म्हणटा, हांव तुजे सवें आसतलो. हांव तुजे सवें आसतलो. मोगाचे न्हू हांगासर हें देवाचें उक्तार आमी पळयतना इस्रायल प्रजा इजिप्ताच्या गुलामपणान कश्टातली आनी तांणी मागल्लें बोब घाल्ल्यो आनी ती बोब देवा मुखार पावता आनी देव मोइसेक विंचता त्या एका मिसावा खातीर, त्या परजेक सोडोवच्या खातीर. आनी देवान म्हळें कितें, दूद आनी मोवान वालच्या त्या गांवाक हांव तांकां आपोवन व्हरतलो. हांव तुमचे सवें आसतलो. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. मोगाचेनो आमी त्यात उद्देशान हांगासर आसा. आमी मागता, आमी बोब घालता आनी आमची बोब निर्फळ जायना. त्यो बोबो आमचे मागणे सर्वेस्परा देवा मुखार पावता आनी देव म्हणटा, हांव सकला देवान आयलां. हांव तुमचे सवें आसा. हांव तुमचे सांगाता आसा. आमचो देव त्या देखून आमी म्हणटा इम्मानुएल. आमचो देव आमचे सांगात आसा. आमच्या सुखा दुखांत, आमच्या कश्टा अनवरांनी आमच्या बगलेक आसा. आमच्या संकटा तो समकता आनी ताचे पैन आमचे सांगाता निरंतरी जावन आसा. मोगा भावन आनी भयणीनो, लुका सोवांजेल अध्याय 7 वाक्य 11 हांव आमी वाचलें जाल्यार त्या नाईन गांवांत त्या विधवीचो एकलोच पूत तो मरण पावल्लो आनी ती आवय त्या पुताच्या मरणांत रडतेली आनी रडतेली. तिच्या दोळ्यांतल्यान दुखां वालतेली. आनी वाक्य 11 म्हणटा, सोमयान तिका पळयतच ताचें काळीज कणवळ्यान भरलें. रडनाका म्हणालो तो तिका. तंबाक ताणें हात लायलो. खांदेली थंयच उबे रावले. आनी तक्षण तो म्हणालो, तरणाट्या हांव तुका सांगता, उठ. तवळ तो उठोन बसलो. आनी वाक्य 14 म्हणटा, सोमेस्त भियेली आनी देवाची स्तुती करन म्हणाली. ओडी एक प्रवादी आमचे मध्ये उठला. देव आपल्या परजेची भेट करूंक आयला. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. मोगाचेनो आमी रडटाना, आमी कश्टातना, आमी सलवाताना, आमी पडटाना आमचो देव पयस रावन आमचे सबाय पळोवचो देव न्ही. आमचो देव आमच्या सांगाता रावचो, आमचे सरशीन येवचो, आमची दुखां बसचो. ताचें काळीजी रडता बिरमोतीन काडटा. कित्याक तो आमचो हरी एकल्याचो मोग करता तसलो देव जावन आसा. सर पदवेदार बळिश्ट देव तो जावन आसा. अब्रामाचो
असो, इसाक असो, जाकोब असो, तो जिवंत देव जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाळ भावन आनी भयणीनो, त्या देखून तूं जोब प्रवादी ताच्या पुस्तकांत आदे 20 आनी 6 वाक्य 12 आमी वाचले जाल्यार ताचे पयलीं जोबाचें जिवीत आमकां कळीत आसा. जोबाच्या जिवितांत देवाची आश्चर्य अद्भुतां वाडलीं. जायते ग्रेस्त काय ओर्तेपण ताचें थंय आसरलें. हें सगळें देवान ताका दिलें. एका घडये देवान दिल्लें, देवान सगळें काडलें, पूण सकड पातयेनी भावार्थ ताका देवाचेर आसलो. कोणीय ताका सांगलें देवाक शिराप घाल, देवाक दुर्सा, देवाक परपरा, पूण तो देवाक परपराना, देवाक दुर्सोंग तो वसाना. ताच्या जिवितांत तें ताणें करूं ना. त्या देखून जोब प्रवादी आदे 20 आनी 6 वाक्य 12 आमी वाचता. आपले पदवेन ताणें दर्यो थांबयलो, ताच्या श्वासान मळाब नितळ जाता, ताचो हात पळापळ घेतल्या सोरपाक बापसिता. आपले वो ताच्या करण्याचो फकत एक वांटो, ताचे कितले ल्हान पुसपुसाप आमी आयकता, पूण ताचे पदवेचो गडगडो आटापंक कोणूच सकत. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सगळे देवाचे रचनेचेर आमी नदर घालतना, नियाळ करतना, हे देवाचे इल्लेशे फुसफुसात मात्र हे आमी पळयतना विस्मीत पावता. आमी देवाक अर्घ आराधना स्तुती करता. आनी त्या देखून जोब प्रवादी पुस्तक म्हणटा, पूण ताच्या पदवेचो गडगडो आटापंक कोण सकत. आमच्या देवाची सकत, आमच्या देवाची कृपा, आमच्या देवाचें बोळ त्या देखून किर्तनकार वर्णितात आनी म्हणटात, आमच्या देवाची पदवी महिमा अगणित. इतली आनी तितली न्ही, आमच्या मनशा वरवीं ती वर्णूंक सकची तसली न्ही. आमच्या देवाचें बोळ, आमच्या देवाची सकत तितली जावन आसा. त्या देखून इसाया प्रवादी आदे 20 आनी 6 वाक्य 4 म्हणटा, सर्वेस्पराचेर सदांच विश्वास दवरा, कित्याक सर्वेस्पर एक सस्नीक खडाप जावन आसा. तें बोळ जावन आसा, सस्नीक खडाप जावन आसा. त्या देखून तो किर्तन 130 आनी 6 वाक्य 12 म्हणटा, बळवंत हातान ताणें आनी उबारलेल्या बावळ्यान तो सांबाळता, कित्याक ताचो मोग ससनाक बालता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ಮಗಚನು ತದಿಗುನು ಅಮಿ ಕದಾಳೆ ಮುಂತ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ. आमच्या तसल्या देवातलो वर्तो देव दुसरो ना. बळवंत देव, सत्यवंत देव आमच्या मुखार आसा. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, ह्या देवा तितलो वर्तो देव दुसरो ना. ह्या देवा मुखार आमी आसा. त्या देखून एक घडी आमच्या दोळ्या आमी दांपिया. परत आमची मागणी त्या सुमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करुया. आमच्या काळजांतावन मोगाचेनो, आमच्या काळजांतावन समर्पण करुया. ह्या देवाचेर आमी पातयेवया, देवाचेर आमी विश्वास दवरया. प्रत्येक जावन ह्या घडी आमचें राज्य, कर्नाटक राज्य, हे राज्याचे आडलते चलयतेल्या सकड मुखेल्यांक ताच्या पांयांतळ आमी समर्पण करुया. आमचो देव आमचे हृदयान पळयता. आमचे देव आमची मागणी आयकता. आमचो देव आमचे कश्ट, आमचे बेंबिरांत, आमचे खाऊ जेनी पळयता तसलो तो जिवो देव, सत्यवंत देव आमच्या मुखार आसा. मगच्या भवानी भयणी, आमच्या मुखार तो आसा. त्या देखून देव सकला देवन आयला, देव मनीस जाला. आमचो देव इम्मानुएल आमच्या संगत आसा. आचे की वर्तो देव दुसरो ना. मगच्या भवानी भयणी, त्या देखून त्या सुमयाक सांगया, सुमया तुजेर हांव पातयेता, तुजेर हांव पातयेता. तूं म्हजें बोळ, तुज्या तसलो देव दुसरो ना. तुज्या तसलो वर्तो देव दुसरो ना. ह्या संवसारांत, ह्या सर्गांनी संवसारांत दुसरो देव ना. दुसरो बळिश्ट देव दुसरो ना. त्या सुमयाक सांगया आनी त्या सुमयाची स्तुती आमी गावया. त्या सुमयाक आमच्या काळजांतावन आमी नामान करया. मगाचेनो गावया आमी गीत, निन्नंत देವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. पान संको 3-3. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ,
ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಯಾರಿಲ್ಲಯ್ಯ. ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಯಾರಿಲ್ಲಯ್ಯ. ಪಾಪದ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕಿಸಿದೆ ದೇವಾ. ಪಾಪದ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕಿಸಿದೆ ದೇವಾ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಶಾಶ್ವತ ಎಂದೆಂದು ದೇವಾ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಶಾಶ್ವತ ಎಂದೆಂದು ದೇವಾ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಜೀವಿಸುವೆ ದೇವಾ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಜೀವಿಸುವೆ ದೇವಾ. ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಯಾರಿಲ್ಲಯ್ಯ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. आमचे जिवीत सगळें कळीत आसो तो आमकां हर एकल्यागे आमच्या नांवान वळखूचो तो जावन आसा. मोगाच्या बाबा आनी भयणी म्हज्या आनी तो तुजी सकत खडपात आसली सकत तो जावन आसा. आनी त्या देखून त्या सुमयाक आमी उलो मारया, त्या सुमयाक आमी नमान करया, त्या सुमयाक आमी स्तुती करया. ನನ್ನಯ ಜೀವಿತವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವೆ ನೀನು. ನನ್ನಯ ಕುರಿತು ಹಿತವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವೆ ದೇವಾ. ನನ್ನಯ ಜೀವಿತವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವೆ ನೀನು. ನನ್ನಯ ಕುರಿತು ಹಿತವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವೆ ನೀನು. ನಿನ್ನಯ ಕರದಿ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ದೇವಾ. ನಿನ್ನಯ ಕರದಿ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ದೇವಾ. ನನ್ನ ಸಹಾಯ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀನೇ ಏಸಯ್ಯ. ನನ್ನ ಸಹಾಯ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀನೇ ಏಸಯ್ಯ. ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಯಾರಿಲ್ಲಯ್ಯ. ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಯಾರಿಲ್ಲಯ್ಯ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मुघाल भवन आणि बहिणीनो, पर आम्ही नियाळ केल्लें दानियल प्रवादीच्या पुस्तकाची उतरां अध्याय 3 वाक्य 1 थावन आमी वाचलें जाल्यार शाद्राक, मेशक आनी अबेदनागो ह्या त्या तरणाट्या विशयान आमी आयकल्लें. देवान तांकां कशें राखलें, सांबाळलें, कित्याक तांची पातयेनी देवाचेर आसली, विश्वास देवाचेर आसलो. येत वाचपाचो मुंद आसून आमी नियाळ केलो जाल्यार वाक्य 95 थावन वाचलें जाल्यार थंयसर आमकां म्हणटा, नेबुकदनेझरान म्हळें, शाद्राक, मेशक आनी अबेदनागो हांचो देव सदैव ताणें आपल्या दुतांक धाडलो आनी आपल्या सेवकांक निवारलें, कित्याक तांणी ताचेर विश्वास दवरलो. तांणी रायाची आज्ञा मोडली आनी आपल्या देवा भायर दुसऱ्या खंयच्याच देवाची सेवा आनी आराधन करचे प्रास आपल्योच कुडी लासूंक दिल्यो. देखून हांव हो आदेश दितां, लोकांनो, राष्ट्रांनो आनी भासांनो, तुमचे मदलो कोणीय एकलो शाद्राक, मेशाक आनी अबेदनागो हांच्या देवा विरोध कांय उलयत जाल्यार हांव तांकां कातरून
ताचे कुडक्यान कुडके करतलो आनी ताच्या घराचो नाश करतलो, कित्याक हे परी राखतलो देव दुसरो कोणूच ना. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया. Hallelujah. येत नेबुकदनेझर रायान ताच्या देवाक आराधन करूंक आनी तें आडवरलेलें मांस खावंक ह्या तरणाट्यांक वत्ताय केल्लें तांचेर ताणें जुलूम घाल्लो एकालेकांत म्हणयेत. आनी वत्तूर आय निमाणें देवाची पदवी देवाची महिमा पळोवन ताणें म्हणली उतरां आनी तो म्हणटा हे परी राखतलो देव दुसरो कोणूच ना. हे परी राखतलो देव दुसरो कोणूच ना. तारिगून मोगाच्या भावा आनी भयणी, आमचो देव तो जिवंत देव, आमचो देव तो बळवंत देव आनी त्या देखून अद्भुतां असर्यां करता तसलो देव तो जावन आसा. हें सत जावन आसा. आमी आयकलें धर्मदूतांचे कृत्य पुस्तकान अध्याय 16 वाक्य 25 तेत पावल आनी सिलास बंदडेन आसले. ह्या देवाची सकत घेतली आनी थंयसर सुमार मोद्याने रातीर पावल आनी सिलास मागणे करीत देवाची स्तुती गावन आसले. एकाच दिसांनी एक कठीण भुंय कांपणी जाली, बंद शाळेची बुन्याद चालली, दारवटे उक्ते जाले आनी बंदिवानाच्यो सांकळी तुटोवन पडल्यो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. कितली वायट सकत आसा जाल्यार, कितलें विरोधपण आसा जाल्यार मोडूंक सकतात असली सकत एकत आमच्या मुखार आसा मोगाचें न्हू. त्या देखून आमच्या देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना. आनी त्या देखून आमी किर्तन 50 वाक्य 16 म्हणटा, पूण हांव तुजे सक्ते विशीं गायतलो, सकाळीं तुज्या मोगाची स्तुती करतलो, कित्याक तूं जावन आसा म्हजें खोटें, म्हजो मोग करतलो देव मोगाचें न्हू. त्या देखून आमी हर एक घडी त्या देवाची स्तुती गायची. आमच्या जिविताच्या हारिकेर पर्यंत, आमच्या कुडींत उस्वास आसता पर्यंत ह्या देवाची स्तुती आमी गायची. ह्या देवा तितलो व्हरतो देव आमचो, आमकां दुसरो ना मोगाचें न्हू. हर एक घडी म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत त्या देवाची स्तुती गायची. म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत कितलीं अनवरां वादळां उठलीं जाल्यार ती थंड करची सकत आसो आमचो देव आमच्या मुखार आसा. ह्या देवा तितलो बळवंत देव दुसरो ना. येद्या व्हडल्या रायान नेबुकदनेझर रायान म्हणलीं ती उतरां, ह्या देवा प्रास व्हरतो देव दुसरो ना. येदो व्हडलो बळवंत राय ताणें म्हणलीं उतरां. आमचो देव बळवंत, आमचो रक्षक तो जावन आसा आनी त्या देवा मुखार आसा. त्या देखून परत एक घडी आमचे दोळे आमी धांपिया, आमच्या काळजांत जावन ताका आमी स्तुती गावया, आमी ताका थँक्यू म्हणया. म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत कितलीं असर्यां अद्भुतां ताणें केल्यांत. एका क्रिस्ती कुटुंबांत जल्मोन ल्हान व्हड जावचें, त्या भावार्थान वाडचें, अपुर्वेचें देणें दिल्लें. एक बरी आवय बापाय, भाव भयणी, एक बरें कुटुंब, कितलें बरेंपण आमच्या जिवितांत ताणें केलां. मेटांक आमच्या सांगाता तो रावला. आमच्या काजारी जिवितांत जावं बरो, कुटुंबाच्या जिवितांत जावं बरो तो आमच्या बगलेक रावला. आमच्या धर्मिकाच्या जिवितांत जावं बरो आमकां आपोवन आमच्या जिविताका समर्पण केल्ल्या त्या घडयेंत हांव आमच्या हर एका कश्टा दुखा वेळार, आमच्या हर एका समस्या वेळार जावं बरो, आमच्या हर एका योजना वेळार जावं बरो, आमी हाती घेतिल्ल्या कामा वेळार जावं बरो, हर एक घडी आमच्या बगलेक रावला. आमची सकत जावन आमकां धैर्य दिलां, बोल दिलां आमची दुखां बसल्यांत. असलो देव दुसरो ना मोगाच्या भावांनी भयणी. त्या देखून ह्या कुडींत जीव आसता पर्यंत उसिरिರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ, उसिराद येसुविगे आराधने. हर एक घडी ह्या सुमयाक आमी आराधन करूंक आसा, नमान करूंक आसा, हर गांव होगळाप दिवंक आसा, आमचें जिवीत ताका आमी समर्पण करूंक आसा. कित्याक मोगाचें न्हू, त्या सुमयाची स्तुती गाताना, त्या सुमयाक अर्घ होगळाप दिताना हसले सक्कड बंदड तुटोवन पडटात, सांगळी मोडून पडटात, अजापां अद्भुतां घडटात, थंयसर भंय कामणी जातात. केदें वर तें वायट बोळ सकत आसल्यार तें मोडोवन पडटा. मोगाचें न्हू, आमच्या स्तुती गायनाक, आमच्या ओगळापाक, आमच्या आराधनाक तितलें बोळ, तितली सकत आसा. मोगाचें न्हू, त्या सुमयाची स्तुती गायतना, आराधन करतना थाळयो पेटोवन ताका आमी नमान होगळाप दिताना अद्भुतां घडटात, अजाप घडटात.
तर मुगा भावा आनी भयणी म्हजें आनी तुजें जिवीत त्या सोमयाक समर्पण कर आमच्या देशाक आमच्या राज्याक परत ताच्या पांयां तळा समर्पण कर आमी गावया ह्या कुडींत उस्वास आसता पर्यंत निमान उस्वास आसता पर्यंत हर एक घडये तुका हांव अर्घ दिता तुजी स्तुती गायता तुका हांव नामान करता सोमया तुका हांव अरदान करता ह्या उतरांनी विणलेलें हें गीत गावन त्या सोमयाक आमी स्तुती करया आराधन करया पान संको धा ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಉಸಿರಾದ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಉಸಿರಾದ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ अर्गान तुका सोमया सगळा तुका सोमया नामान तुका सोमया अद्भुत आश्चर्य कसो देव सोमया तू आराधन तुका नामान सोमया सोमया तुका आराधन सोमया तुका स्तुती आमी गायता तुका आमी स्तुती गायता सोमया तुका आमी नामान करता सोमया ನನ್ನ ಬಲವೇ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಕೋಟೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಬಲವೇ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಕೋಟೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಸರ್ವಶಕ್ತನೇ ಆರಾಧನೆ ಸರ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಯೇ ಆರಾಧನೆ ಸರ್ವಶಕ್ತನೇ ಆರಾಧನೆ ಸರ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಯೇ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಿಯನೇ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಿಯನೇ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಅಪ್ಪ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸು ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಅಪ್ಪ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ಆರಾಧನೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मगाल भवन आणि बहिणीनो जरामाया प्रवादेचं पुस्तक अध्याय 20 आणि 3 वाक्य 20 आणि 9 म्हणता मुझे उतार उज्या सारखे नाही गाय उलयता तो सर्वेस बरो ते कडपा पडतले तरीकून देवाचे उतार एक कडाप पडूंक शकता तर आमची खाल सामाना उगडावंक कठीण कठोर असली खाल सामाना परिवर्तन करूंक शकतात असलें देवाचें उतार तें जावन आसा मोगाळ भवन आनी भयणीनो त्या देखून एब्रेवांक बरयल्या पत्रान अध्याय 4 वाक्य 12 म्हणटा देवाचें उतार जिवी आनी क्रियात्मक तें करें तर आमी सर उबे रावया हे देवाचे उतार आमी आयकून नियाळ करूंक वेता तर ह्या देवाच्या उतराची सकत बोळ हर एकाचे काळजां शिंदूंक सोकोन दीत प्रत्येक जावन आसलें कठीण कठोर काळजां आसलें ते हर एक काळीज ते शिंदूंक सोकोन दी आनी त्या देवाच्या उतराची अगणित सकत सगळ्यांनींतल्यांनी परसळून दी ती वाळोवन दी आनी देवाच्या उतरा वरवीं अद्भुतां आश्चर्यां जावं दीत म्हूण आमी मागता आसतना हे देवाचे उतार आमी स्विकार करूंक फुडें वेताना आमकां आमी तयार करया हे देवाचे उतार आमच्या खालसांत मनांत घेवंक थंय जिरोवंक ह्या देवाच्या उतराचो संदेश घेवन तो जियोवंक करपा एक घडी भर आतां आमी मागया
ನಿಮ್ಮ ವರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ವರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ಲೋಕದ ಶಕ್ತಿಯ ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಆತ್ಮನ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿ ಲೋಕದ ಶಕ್ತಿಯ ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಆತ್ಮನ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿ ಪಾವನ ಮಾರೇ ಪ್ರಿಯ ಭಾವನ ಮಾರೇ ಇಳಿದು ಪಾರ ಬೇಗ ಪಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. लुकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता 6 अध्यायी 22 आणि 23 वाक्य. मनुष्य पुताचे सीस जाल्ले पासत मुनीस तुमकां द्वेषिता जाल्यार तुमचेर बहिष्कार घालन वा तुमकां खिंडून तुमचें नांवच खोटें म्हूण तुमकां तिरस्कार करते जाल्यार तुमी कितलीं बगी. त्या वेळार तुमी संतोष पावा वय उल्हासान उडी मारा, कित्याक सर्गरासांत यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा. तांच्या पुर्वजांनी प्रवाद्यांक हेस परी चलयल्लें. देवाचें उतार हें. आयच्या दिसा पवित्र पुस्तक म्हणटा, जर तर तुमी जेजूचे शिस म्हणल्या खातीर जर तर लोक तुमकां द्वेषिता जाल्यार आनी तुमचेर बहिष्कार घालता वा खोटें तुमच्या विशयान उलयता जाल्यार तुमी संतोष पावोंक जाय. आज कित्याक हें उतार आमचे मुखार आज आमी नियाळ करनासा. प्रस्तुत परिस्थितीर मुस्तुबोटी हांव आनी तुवें क्रिस्तांव म्हणल्या खातीर म्हजे विशयंत आनी तुजे विशयंत एका तराचो कीळ भाव दाखोवचें आमी पळोवन आसा. पवित्र पुस्तक म्हणटा अशें केल्ल्या वेळार हांवें तुवें संतोष पावोवंक जाय म्हणून सवाल उपजाता. कशें तरी हांवें तुवें संतोष पावोवंक साध्य. आनेकलो म्हाका तिरस्कार करता, आनेकलो म्हाका कीळ भावान पळयता, तरी पूण हांवें कशें संतोष पावोवंक साध्य. पवित्र पुस्तकांत जाकोबाच्या पयल्या पत्रांत ताच्या पत्रां पयल्या अध्यायांत 2 आनी 3 वाक्य म्हणटा, म्हज्या भाव भयणीनो, नाना तरेचे कश्ट तुमचे वयर आयिल्ल्या वेळार ते भगस म्हूण तुमी लेखी जाय. तुमचो भावार्थ परकिल्ल्या वरवीं तुमचे थंय तिरासण उपजाता म्हूण तुमी जाणात. तिरासणाच्या पावंड्यार पावल्यार तुमी जाणटीं आनी शेगुणी जातल्यात आनी तुमकां कांयच उणें आसचें ना. हांगासर आमी पळयलें जाल्यार एक मॅट मुखार येता आनी सांज म्हणटा, खेदाळा तुमकां कश्ट दग्ध लाभतात, थवळ तुमी जाणटी जातात आनी थवळ तुमच्या जिवनांत तुमकां कांयच उणें आसचें ना म्हणून. परच्या मागण्या समते वेळार आमी नियाळ आठयलो, जर तर मुस्तुरितीन आमकां अडकळ आसा जाल्यार ह्या मागणे करूंक, ह्या धर्म प्रसार करूंक अडकळ आसा जाल्यार पुर्विल्ल्या काळार कितें केल्लें? तांणी कांय प्रतिभटन करूंक ना. भगार तांणी केल्लें जावन आसा मागणें. आनी मागण्या कितें मागणें केल्लें? देवाच्या उतराचेर वाग्दानाचेर. म्हळ्यार सोमया तुवें आमकां सांगलां, जो कोण भावार्थी आसा ताका पिडा गूण करची, सैतान देंवसार देंवडावची, मारेकवार बी वीक पिपी येता जाल्यार कितें सांगचें ना. ह्या वाग्दानाकार तें मागलें. आनी आमी पळयलें ह्या मागण्या उपरांत
कशें त्या सिसांनी विविध अजापांकर जायतो लोक ह्या क्रिस्तांव जावंक पावलो गे म्हणून. तर ह्या कश्ट आयिल्ल्या वेळार अभिवृद्धी जाता. कित्याक अभिवृद्धी जाता? कित्याक म्हळ्यार खेदाळा हांव आनी तूं कश्टांत आसता, थवळ हांव आनी तूं सर्वेस्पराच्या मुखार रावून ताका आराधन आनी स्तुती करूंक प्रारंभ करता. खेदाळा हांव आनी तूं आराधनेनी स्तुती करता, सगळ्यो बंधनाच्यो संकळ्यो त्यो मोडून वतात आनी सुटका आनी सोडवून हांव आनी तूं सोडूंक शकता. मोगाचें न्हू. पयत पुस्तक म्हणटा कीर्तन 22 अध्याय 3 वाक्य म्हणटा, तरी तूं पवित्र इस्रायल करता त्या स्तुतेच्या सिंहासनार तूं बसलाय. धर्मदूताच्या कृत्यांत 16व्या अध्यायांत 25-31 वाक्य मी पळयता. थंयसर सावलाक म्हणजे पावलाक आनी सिलासाक बंदेंत आशिल्ल्या वेळार तांणी सुवार्ता परगट करतात म्हणून ते बंदेंत आशिल्ले आनी तरी पूण थंयसर स्तुती ते भेटोवन आसात. आनी हांव आनी तूं जाणाव सगळ्यो तांच्यो सांकळी मोडून गेल्यो, सांकळी त्यो मोडून गेल्यो. कित्याक ते स्तुती आनी आराधन करनासले. आनी थवळ कितें जालें, त्या जैलासो मुखेल अधिकारी येवन म्हणटा, ते वाक्य म्हणटा, मोहत्तने वाक्य म्हणटा, उपरांत तांकां भायर आपणून तांच्या लागीं त्या बंदेळसाच्या अधिकाऱ्यान विचारलें, मानेस्तानो बाचाव जायच जाल्यार हांवें कितें करूं जाय? ताणी म्हळें, सोमिया जेसूचेर भावार्थ दवर, थवळ तूं बचाव जातलें, तुजें घराणें बचाव जातलें. उपरांत ताका आनी तेज्या घरच्या समेस्तांक ताणें देवाचें उतार परगट केलें. त्या रातीच्या वेळारच अधिकाऱ्यान तांकां व्हरून तांच्या म्हारांचे गाय धुले आनी ताणें आनी तेज्या सगळ्या घराण्यान पवित्र स्नान घेतलें. सुवार्ता परगट करूंक मोगाचें न्हू, कोणायक ना बंदडेंत रावोंक साध्य ना. पवित्र पुस्तकाची विविध उदाहरणां म्हाका तुका सांगतात. खंयच्याय कानुना नेमती खंयच्याय व्यक्तीन धर्म प्रसार करूंक अडकळ हाडूंक असाध्य मोगाचें न्हू. पूण गरज कितें म्हळ्यार म्हजे थंय आनी तुजे थंय ती दैवीक सकत हांवें थंय वाडावळखन काडूंक आसा मोगाचें न्हू. पवित्र पुस्तकांत कीर्तन 67 अध्याय 5 आनी 6 वाक्य म्हणटा, राष्ट्रां तुजी स्तुती करूं देवा, सगळीं राष्ट्रां तुजी स्तुती करूं. पृथ्वीन आपलें पीक दिलें, देवान आमच्या देवान आमचेर आशिर्वाद घालो. केदाळा स्तुती आराधन चलोवन आसा, थंयसर आशिर्वाद सर्वेस्परा देवाचे म्हजेर तुमचेर हर एकल्याचेर मोगाचें न्हू तें पडोवन आसा. ह्या आराधन हांव तूं करता आसतना स्तुतीक आसतना तें संपूर्ण येता पळोवंक झकारिया प्रवाच्या 4 अध्यायान 10 वाक्य आमी पळयलें जाल्यार मुस्तुपटी हांव तूं चिंता मोगाचें न्हू, धर्मसभा स्थापन करची, धर्मसभा मुंदोरसून व्हरची, धर्मसभेंत प्रचार करचे. आमच्या बोळान आमच्या संख्याच्या आदारार म्हूण हांवें तुवें चिंतचें जावन आसा. जावं करून मुस्तू कडेन आतां प्रतिभटन जावन आसा. उडास दवरया मोगाचें न्हू. खंयच्याय त्या कितें प्रतिभटन चलता, कितें संको येवन रावता, खंयच्याय त्या आदारार शुभ वार्ता परगट जावची न्हय. परगट जावची शुभ वार्ता सर्वेस्पराच्या आत्म्याच्या सक्ते वरवीं. आनीक थंयसर झकारिया प्रवाच्या 4 अध्यायांत 6 वाक्य अशें म्हणटा, ताणें ताका म्हळें, जेरुब्बाबेला विशीं सर्वेस्पराचें उतार हें न्हय बळान न्हय पदवेन बगार म्हज्या आत्म्यान उलयता तो सर्वेस्पर. व्हड पर्वता तूं कोण? जेरुब्बाबेला मुखार तूं एक सपाट मैदान जातलें. तो शिखराचो फातोरो जय जयकार सवें भायर हाडटलो. सर्वेस्पराचें उतार म्हाका पावलें. जेरुब्बाबेलाच्या हातांनी ह्या मंदिराची बुन्याद घाल्या, ताच्याच हातांनी तें सोंपयतलो. तेन्ना दळबरांच्या सर्वेस्परान म्हाका तुमचेशीं धाडला म्हूण तुमकां कळीं जातलें. जाणें ल्हान आरंभाच्या दिसांचो तिरस्कार केल्लो, तो पर्यंत जेरुब्बाबेलाच्या हातांत आसलेलो विंसून काडलो फातर पळोवन संतोश जालो. जेरुब्बाबेलान एक मंदिर बांदूंक प्रयत्न केले. आज हांव तो धर्मसभा ती विस्तारूंक प्रयत्न करता. तर ह्या जेरुब्बाबेलान एक मंदिर बांदूंक प्रयत्न केले. आनी हें मंदिर बांदता आसतना थंयसर ताका साबार अडखळी आयल्यो. साबार जण मुखार रावले आनी सर्वेस्पर देव म्हणटा, ह्या खंयच्या बळान खंयच्या सक्तीन न्ही, बगार म्हज्या आत्म्याच्या सक्तीन हो जेरुब्बाबेल वट्टे मंदिर बांदूंक शकतलो आनी ताच्या मुखार कोणूच मुखार रावूंक शकचो ना.
आनी ही उतार म्हाका तुका धैर्य दिता मोगाच्या न्हू जिवनांत शुभ वार्ता परगट करूंक म्हजे तावन आनी तुजे तावन खंडीत साध्य आसा, खंडीत साध्य आसा. न्ही आमच्या बळान, न्ही आमच्या सक्तेन, न्ही मनशाच्या सक्तेन. पवित पुस्तक म्हणटा मनशाच्या सक्तेचेर तूं वंदून रावं नाका. मुस्तुपटी हांव तूं चिंता. आमचे कडेन कितलो संको आसा की म्हूण आमी चिंता, कितलो संको आमच्या संगात आसा, पूण पवित पुस्तक म्हणटा मनशाच्या सक्तेचेर तूं रावं नाका. जेरेमिया प्रवादीच्या 17व्या अध्यायान 5वें आनी 8वें वाक्य म्हणटा सर्वेस्पर अशें म्हणटा जो मनीस मनशांचेर विश्वास दवरता आनी मनशांच्या सक्तेचेर पातयेता, जो मनीस आपलें काळी सर्वेस्परांतून पयस करता तो मनीस शिरा पडलेलो जावन तसलो मनीस आरण्यांतल्या जिलकुटा सारको बरें आयल्यारय ताचो परिणाम तो भोगिना. कित्याक आरण्यांत सुक्या करड्या जाग्यार कोणूच वस्ती करिना त्या खरे भंयचेर तो जियेता. जो मनीस सर्वेस्पराचेर पातयेता आनी ताचेर विश्वास दवरता तो मनीस बागी. तसलो मनीस उदकाच्या देगेर लायलेल्या आनी व्हळांत आपलीं पाळां पावयतल्या रुखा सारको. गरमी येतना ताका भिरांना, ताची पानां सदांच पाचवी, सुकेदडीच्या वर्सा ताका परवाना आनी फळां दिल्या बागार तो केदींच रावना. म्हजें आनी तुजें जिवीत आज आमी पळया मोगाच्यान. आमी मनशा फाटल्यान त्या संख्या फाटल्यान हांवान तूं आसावंगी, ह्या सर्वेस्परा फाटल्यान हांवान तूं आसाव म्हणलें सवाल आज हांवें तुवें म्हाकाच हांवें तुवें विचारूंक जाय. जर हांवान तूं सर्वेस्पराच्या सक्ते फाटल्यान हांवान तूं आसाव तर खंडीत जावनय शुभ वार्ता परगट करूंक म्हाका आनी तुका खंयचीच अडखळ केदींच तर मुखार रावूंक शकची ना. जर तर हांवान तो मनशांच्या संख्याचेर, मनशाच्या सक्तेचेर, मनशांचेर हुंदून हांवान तूं आसाव तर आनी ताचे वरवीं येदे व्हडले संको म्हजे तें आसा त्या देखून हांव कितेंय करता म्हूण आसा जाल्यार पवित्र पुस्तक सांगता कांयच तुमी करूंक शकचे ना. आनी हें निसाकी खरें मोगाचें. सबार पोटी हांवान तूं चिंता मागण्याक येता आसतना मस्त जाणांनी म्हजे कडेन विचारलें आसा वय तूं सांगताय पुरा सोमा पूण आमी मागण्याक गेल्ल्या कुडले म्हाका एक न्ही एक समस्या येतात खाल्याक म्हूण कळना ते म्हाका विवरसे म्हणटात. मस्त जाणांक मागणें सुरू केल्ल्या वेळार मागण्याच्या बळान रावता आसतना मस्त समस्ये वयर समस्या येतात. सिराकाचो ग्रंथ म्हणटा 6 अध्याय 17 आनी 19 वाक्य म्हणटा प्रारंभाक ती वांकडे तिंगड्या वाटेन चलयतली, ती ताचेर भिरांत आनी आकांत हाडटली आनी तिच्यान ताचेर विश्वास दवरूंक जायसर ती ताका सतयतली आनी आपल्या आज्ञा उदेशी ताजी परिक्षा करतली. पवित्र पुस्तक स्पश्ट तरान सांगता जे खेदाळा हांव तूं मागण्याच्या जिविताक प्रारंभ करता मोगाच्या न्हू समस्ये एका वयर समस्या येतात आनी पवित्र सर्वेस्पर देव पळोवन आसा ओ व्यक्ती मुझे ते रावता गी या फोळोन धांवता गी. कश्ट दगद येत आसतना धांवता गे ओ मनीस, समस्या येत आसतना ओ मनीस धांवता गी या म्हजे सांगाता रावता गे. आनी जें जर तर कश्ट दगद येत आसतना हांवान तो रावलो जाल्यार कितें करता सर्वेस्पर देव म्हणटा उपरांत ती नीट वाटेन परतून ताजेशी येतली, ताका संतोश परत करतली आनी आपले गूट ताका उगडापें करतली. तिका सोडून तो पयस वचत जाल्यार ती ताका सणतली आनी ताचो नाश जावंक दितली. त्या खातीर मस्त जाणां हांवान तुमी आमी पळयता समाजांत मागणें प्रारंभ केल्ल्या कुडले जिवितांत समस्या येतात, सुटोवन धांवतात आनी सुटोवन धांवल्या उपरांत ते जिवनांत परत्यान वयर आयिल्लेय नात, येदोळ कोणी जाल्लेय नात. पूण जो कोण मागण्यात थीर रावता, मागण्याच्या बळार तो आधार जावन रावता, तो व्यक्ती श्रेष्ठ व्यक्ती जावंक पावता. आनी तें जावन आसा वांजेलाच्या उतरांनी सबार कडेन हांवें तुवें पळयल्ले उल्लेख जावन आसा. पयल्यान पयलें मोगाच्यान जाणवाय म्हाका तुका जायसय, जाणवाय जायसय कित्या बसत म्हाका तुका जाणवाय जायसय, जाणवाय जाय पारकोंचो आत्मो आपणावच्या खातीर. पयलीं उडास दवरया स्पिरीट ऑफ डिझर्निंग, स्पिरीट ऑफ आमकां तें सत खंयचें फट खंयचें कितें गरजेचें म्हणलें आमकां कळीत जायसय. ह्या समाजान जावची विविध गडीत हांवान तूं पळया मोगाच्यान आनी तें पळयत आसतना म्हाका तुका कळा जाय की हांवान तूं खंयसर आसा कितें जावन आसा म्हणलें तें पारकोसो आत्मो म्हजें तें आनी तुजें तें आसल्या वेळार शुभ वार्ता प्रगट करूंक जाता. कित्या खातीर शुभ वार्ता प्रगट करूंक जाता? कित्याक म्हळ्यार खंयचें सोमा खंयचें सूख म्हणलें म्हाका तुका दाखोवन दिता, म्हाका तुका दाखोवन दिता.
5 सेन्सस पंचेंद्रिय म्हणटा आमी. ह्या पंचेंद्रियांत हें तुका परत कसो आत्म्यान जायना. परत कसो ओतपोनसो दुसरो हें पंचेंद्रिया जावं करून आमचे कात जावं कोणाचो श्वास जावं परमळ आमी कितें 5 सेन्सस म्हणटा ताजे वरवीं हें जायना. पूण स्पिरीट ऑफ डिसर्निंग आशिल्ल्या वेळार सगळें बदलावण जाता. अंतर्ज्ञान मुज्यान तुजें वाडयता. केदाळ हांव तूं उपास मागणें करता मुज्यान तुजें अंतर्ज्ञान वाडटा. मुज्यान तुजें परत कसो आत्मो भळादीक जाता. आनी कशें तें बदलावण जाता 1-2 उदाहरण तुमच्या मुखार दवरता मोगाचें. सुवार्ता प्रगट करूं कोणाचें न्ही खंयच्याय रितीरी बंदेन घालूंक साध्य ना. कितेंच कोणेंच केदाळच अडखळ घालूंक साध्य ना. आमी पळयलें जाल्यार धर्मदूत कृत्यान 8वें अध्याय जर तर आमी वाचलो जाल्यार थंयसर फिलीप शुभ वार्ता प्रगट करता. फिलीप शुभ वार्ता प्रगट करता. कशें प्रगट करता? ताका स्पिरीट ऑफ डिसर्निंग आशिल्लें. ताका आत्मो सांगतलो कितें करी जाय काळें करी जाय आनी परकोंक ताका आत्मो सांगतलो. आनी त्या देखून पळया थंयसर एथियोपाचो एक इश्टो तो बसून ताज्या वाटेर वता आसतना एक तो बूक वाचता. तो भारी एक प्रभावीत व्यक्ती. पयत पुस्तक म्हणटा तो एथियोपाच्या कंदाके राणेचो मुख्य अधिकारी आनी आख्या बंडाराचो खजानदार जेरुसलेमाक यात्रेक जावन जातलो. म्हळ्यार एक प्रभावीत व्यक्ती. आनी हो व्यक्ती वाचूनचे ह्या फिलिपाक गुत्तू ना. ह्या फिलीप आसा म्हणून ह्या व्यक्तीक गुत्तू ना. पूण पवित्र आत्मो कितें करता पळया 29वें वाक्य म्हणटा पवित्र आत्म्यान फिलिपाक सांगलें लागीं सर आनी गाडये बराबर चल. फिलीप धांवून फुडें सरलो आनी सरशें पावतस एथियोपकार वाचून आसलो तो इसाया प्रवादाच्या पुस्तकांत तें वाचप ताज्या कानान पडलें. तूं वाचताय तें तुका समजता म्हणून फिलिपान ताका सवाल केलें. ताका तो म्हणटा म्हाका कोणें विवारशिल्लें अशें म्हाका सांगूंक अर्थ कळना. म्हाका कांय कळना म्हणटा. आनी तो फिलीप ताजें सगळो अर्थ विवरण करता. आनी इतलो विवरण केल्या उपरांत तो एथियोपाचो तो इश्टो म्हणटा म्हाका आतां अर्थ जालें. म्हाका आतांच पवित्र स्नान दी जाय. उडासतलो म्हाका जाणो येदो व्हडलो तो व्यक्ती येदो व्हडलो प्रभावीत व्यक्ती पवित्र त्या फिलिपा मुखांत वच त्या गाडये लागीं म्हणटा. आनी तो वेता थंयसर तो विचारता शुभ वार्ता प्रगट जाता. आनी थंयसर तो म्हणटा म्हाका आतांच पवित्र स्नान दी. आनी केदाळा थंयसर पवित्र स्नान दिता. भोव गरजेचें मोगाच्यान. मोत्तेंटणे वाक्य तावन भोव गरजेचें. हें आमी उडास दवरूंक जाय. ताणें गाडी रावयली. फिलिपान इश्टो दोगी उदकान देवले. फिलिपान ताका पवित्र स्नान दिलें. पूण उदकांतले ते वयर सरतस सोमियाच्या आत्म्यान फिलिपाक उबार व्हेलो आनी इश्ट्यान ताका उपरांत पळयलो ना. तरी तो संतोशान भरलो आपली वाट चल्लो. पूण फिलीप आजोतांत पावलो आनी थंयतावन सेजाऱ्याक वचून पावासर वाटेर आसल्या सर शारांनी सुवाता प्रगट करीत गेलो. कोणें म्हणे अडकळ करूंक साध्य जाल्या मनशांक? कोणें म्हणे साध्य आसा गी? पयत एका मनशाक सांगता वच ह्या मनशा लागीं येता विवर सांगता टक्का तो बदलता. थंयतावन पयस स्नान दिलो म्हणटा परत्यान ताका अनेक खडे काण व्हरता. गेल्ले सुवार्ता प्रगट करता. असल्या व्यक्तींक खंयचें कानूनी लागूंक साध्य ना. खंयच्या हजारो व्यक्तीन आड रावूंक साध्य ना. कित्याक पवित्र आत्मो ताजो थाळो तो आयकता. पवित्र आत्म्याच्या ज्ञानान परकून त्या प्रमाणे तो वेता. धर्मदूत कृत्यांत 13वें अध्यायान 2 आनी 3 वाक्य म्हणटा 1 कोटी उपास धरन ते सोम्याचें आराधन करीत आसतना पवित्र आत्म्यान तांकां सांगलें बार्नबास आनी सावलाक हांवें तांकां करूंक आपयल्या कामा पासत विंगड करा. उपरांत सडीत उपास आनी मागणें कर जाल्या उपरांत तांणी तांचेर हात दवरले आनी तांकां धाडले. हांगासर पळयलें पळय थंयसर ते मागणें करीत आसले. पळयत आत्मो अशें कर म्हणटा ताजो थाळो आयकतात. ते ताजो थाळो परकितात आनी फुडले ते विंगड जावन शुभ वार्ता प्रगट करूंक वेतात. धर्मदूत कृत्यान 16वें अध्यायान 10वें वाक्यान आमी पळयलें जाल्यार थंयसर पावलाची ताका थंय वेता आसतना आसिया प्रांतांत देवाचें उतार प्रगट करूंक पवित्र आत्म्यान तांकां आडवारलें. पळया आमी कालें चिंतचें म्हळ्यार शुभ वार्ता प्रगट करूंक आसा न्हय खंय गेल्यार वचून प्रगट करचें म्हणून. खंय गेल्यार हेचें स्टार्ट करचें तें म्हणून. कित्याक आमकां सांगलां न्ही गे देवाचें उतार प्रगट करूंक हांव गेलो म्हणून. समाजसेवक जातात. समाजसेवक जाल्यार बोब मारचे अयो खालें जाता कितें जाता दगदण जाता समस्या जातात म्हणून. पवित्र आत्मो डिझर्निंग स्पिरीट
केदळा मकान तुका आसा आनी केदळा तो एक्टीव जावन चलयता पळय हांगा कितें करता पळया थंयसर शुभ वार्ता प्रगट करूंक म्हणून सांग पावल वता आसतना तो म्हणटा तें करनाका म्हूण आड व्हरता स्टॉप हांगा केल्यार समस्यार पडटा करनाका हांवान तूं जाल्यार कितें करता सांगलें बुक आसा वचून गेल्या शुभ वार्ता प्रगट केल्या खंय जाता समस्याक पडटा हांगा पळया ताणें पवित्र आत्म्यान तांकां आड व्हरलें मिसियाच्या गडी सरशीन पावताच तांणी बेतेनिया प्रांतांत प्रवेश जावंक प्रयत्न केले पूण परत्यान जेजूच्या आत्म्यान तांकां सोडलें ना जेजूच्या आत्म्यान तांकां सोडलें ना त्या पासत मिसियाच्या गडी सरशिल्ल्यान पाशार जावन ते त्रोआसा गेले थंय ते राती पावलान एक दर्शन देखलें मसोदोनियाकार एकलो उबो रावन तांचे लागी अशें प्रार्थना म्हणटालो तूं मसोदोनियाक ये आनी आमकां कुमोग कर हें दर्शन ताणें देखताच थंयच्या लोकांक शुभ वार्ता प्रगट करूंक देव आमकां आपयता म्हूण समजून तुर्तान मसोदोनिया भायर सर थंयसर ताणें शुभ वार्ता प्रगट केली थंयसर ताणें शुभ वार्ता प्रगट केली दॅट इज द डिफरन्स मोगाच्यान आमी कशें जिंचे म्हळ्यार शुभ वार्ता प्रगट करूंक आसा न्ही खंयसर जाल्यार व्हरना पाटाक करून सुरू केलें बाडा 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 करून सुरू केलें दाडा दाडाकन मार पडले समस्येवर समस्या जाले पूण त्या वेळा पवित्र आत्म्याचें ते सखत मकान तुका गायड करता त्या वेळेर पवित्र आत्मो ताची शुभ वार्ता कशें प्रगट करचें करता तो सांगता आनी ती शुभ वार्ता कोणाचे सन्न आडावंक असाध्य जावन आसा कोणाचे न्ही आडावंक ती टोटली असाध्य जावन आसा म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत भोगूंक बरो मोगाच्यान आमी एक सुकिल्ल्या हाडां बरी जाल्या म्हणून पोरप 15 करतना उल्लेख केलो एजेकिएल प्रवाच्या मोत्थेळण्या अध्यायाचो सुक्या हाडान जीव बरलो उल्लेख केलो वय मोगाच्यान सुक्यांतलें सुकी हाडां एजेकिएल प्रवाद एक सर्वेस्पर देव जाता हाका जीव येवंक साध्य आसा गे म्हणून आनी एजेकिएल प्रवाद म्हाका गुत्तो ना तुकाच गुत्तो आसा म्हणटा आनी हांव तूं वाचून जाणाव थंयसर थंय प्रवाद कर थंयसर कितें जाता हाडां पुरा ओट्टूक जातात शिरो जीव जातात मांस भरता आनी थंयसर उपलांतलें 9वें आनी 10वें वाक्य आज म्हज्या आनी तुज्या काळजान हें रोमोंक जाय मोगाच्यान आनी पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा मनशा पुता प्रवाद कर स्वासाक सांग सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा स्वासा 4 वऱ्यांतलो ये आनी ह्या मेल्ल्यांनी जिवन जगतेर तांचेर स्वास सोड ताणें म्हाका फरमायल्ले प्रमाणे हांवें प्रवाद केलो आनी स्वास तांचे भितर सरलो तांकां जीव आयलो आपल्या पांयांचेर ती उबी रावलीं एक व्हड अगणीत सैन एक व्हड आसतोरी मोगाचो न्हू तांकां स्वास सोडलो त्या उत्पत्ती ग्रंथान हांव तूं जाणा मनशाक रस्त आसतना मातयेन रचलो जीव नातल्लो सर्वेस्परा देवान जिवाचो स्वास सोडलो आनी थंयसर तो मनीस जालो हांगासरी हाडां आसलीं मांस आयलें स्वास नातलो जिवाचो स्वास सोडलो आनी थंयसर जीव आयलो फर्स्ट पॉयंट जीव आयलो दुसरें पॉयंट उबी रावलीं तिसरें पॉयंट अगणीत सैन हे 3 हांव जर तर हांव तो मोतीन धरता जाल्यार आमचे जिवनाची चिंता जिवनाची शैली बदलता मोगाच्यान जिवाचो स्वास म्हणजे पवित्रत्व मकान तुका आयलो मुझे तेने तुझे ते पवित्रत्व आसा मुझे तेने तुझे ते जीव आसा कितें आसा जीव आसा आज मस्त जाण मांद्रे न्हिदोन आसात ते पुरा जीव आसात उडास दर्या मांद्रे न्हिदल्ले आस्पत्रेच्या खटल्यांनी न्हिदल्ले सबार जाण न्हिदोन आसात तांकां हालोवंक जायना ते पुरा जीव आसात पूण ते उबे रावंक सकानात उबे रावंक सकानात मुझे ने तुझे ते हांवान देव अप्पटा क्रिस्तांव म्हणूंक पुरो मुझे ते आनी तुजे ते जीव आसा पळयतात म्हणजे सकत आसा पूण हांवान तो क्रिस्तांव जावन क्रिस्ता खातीर उबे रावता गे म्हणलें सकत म्हाका तुका आसा गे म्हणलें सवाल मुस्त जाणां जीव आसा पूण क्रिस्ता खातीर उबे रावची सकत आमचे पैकी सबारांक ना म्हाकाच्यान दुसरे हंत आमी पळयता ती उबी रावतात घट्ट अशें उबे रावतात पूण तांकां मागणें बरें करतात इल्लें जेजू विशीं समजतात आनी कितें करतात उबी रावतात पूण सैन न्ही उडास दोरा तो सोल्जर न्ही सैन न्ही उडास दोरा तिसरो अंत येता मोगाच्यानो सैन जाता तो कितें जाता सैन जाता एक सोल्जर जाता एका सामान्य उबे रावल्या व्यक्तीक मुजेतल्या व्यक्तीक आनी सोल्जराक मस्त व्यत्यास आसा
आमकां सगळ्यांक पळय थंयसर पयत पुस्तकान बरोवना थंयसर एक व्हडलो जोमो जालो म्हूण सांगना उडासतना जोमो जालो म्हूण सांगना सैन जालें म्हणटा त्या उतरांत अर्थ आसा जोमो जालो व्हडलो जोमो जालो जीव जालो उबे रावले जोमो जालो म्हूण सांगना जीव जालो उबो रावलो सैन जालें म्हणटा एक उसांबळ मॉब आमी काले म्हणटा इंग्लिशान मॉब म्हणटा जर तर एक जाय तितलो लोक सांगता उसांबळे लोक मेळ्ळो जाल्यार ते कालें करूंक शकतात ज्वालीर जोसर असतात फुल्ल पावार असतात म्हणजे बारीक कशी आमी खंय पळयता थंयसर हांगा दोंबियांनी जाता आसतना पुरो व्हडलो ग्रुपार येतात जोसर येतात संतोशान येतात आनीक कालें वचून कालें म्हणे लुटी करून सोडटात पूण सगळ्यांक बारीक कशी ज्वालीर येतात सैन तशें न्ही सैन तशें न्ही सैनांत शिस्त आसा सैन कमांडर कशें सांगता ताच्या ताळ्या प्रमाणे ते मुखार वतात सैन लोकांक राखता नाश करिना सैन ऑर्गनायज्ड एक सिस्टमॅटीक जावन आसा सैनांत हांव न्हू ते बरें वेवस्थीत तरान वचून जाय तितलें बरेंपण करूंक शकता जेजूचो थाळो आयकून पवित्रत्वाचो थाळो आयकून हांवें तुवें सैन जावन वयचें दुसरें आमी लोक आसो उसांबळ जोमो जावन एक बॉब मान वयचें दुसरें उडास दवरया सैन जायचें जाल्यार तुजें थंय तुका सैन गंभीरता आसा जाय तुवें एक साधन कर त्या कोणा खातीर तूं झुजताय की ताज्या व्यक्ती खातीर या त्या देशा खातीर तूं झुजताय जेजूचें सैन जावन जेजू खातीर तूं झुजताय जेजून सैन जावन आपयले शिवाय मॉब जावन आपोवंक ना एक व्हडलो एक बॉब एक लोकां जोमो जावन आपोवंक ना मोगाचें नांव आनी थंयसर आमी पळयलें जाल्यार केदाळ तें सैन जावन उबें रावलें जेजूचें उद्देश आदले आमी जमे ते वेळार नियाळ केल्लो जावन आसा पळय तुमकां कित्याक दिता मनशा सैमार तुका जायना तूं एक सैन्या बरी झुजोंक आसा आनी मनशा सैमान तुका झुजोंक जायना देखून दैवीक सकत दिवन तुका झुजोंक तो अवकाश करून दिता सवाल आतां हें सैन जाय जाल्यार हांवें तुवें कितें करीत जाय पयल्या सुवातेर हांवें तुवें उबें रावूंक शकत जाय उबें रावत जाल्यार हांवें तुवें मागणें करीत जाय अशें ना घरा वचून तुमी वाचयत किर्तन 18वें अध्याय पयलें तावन 6वें वाक्य थंयसर विविध तरान कशें सर्वेस्पराचें बोळ जावन सर्वेस्पराचें सकत जावन मागण्याद्वारे हांवें त्यो महासकत जावेत आनी कशें आमच्या सगळे कोण आमचे विरोध आसात कितें सकत आमकां आडकाळ आसा ते सगळी निश्क्रीय करीत म्हणल्या विशयांत 18 अध्याय पयलें तावन 6वें वाक्य स्पश्ट तरान सांगता मोगाचें नांव कीर्तन 126 6वें वाक्य म्हणटा रडत ती वेतात घेवन ओमचें बी गितां गावन परतून येतात हाडून कणसाच्यो पेंड्यो जें कितें तूं ओमताय रडून रडून तूं ओमताय फाटी हाडटा आसतना हांसून हांसून कणसाच्यो पेंड्यो तूं हाडून येताय कीर्तन 126 पयलें वाक्य हांवें 6वें वाक्य वाचलें पयलें वाक्य म्हणटा सियोनाच्या बंदिवानांक सर्वेस्परान परतून हाडलें तेन्ना आमकां तें एक सोंपणशें दिसलें सियोनाच्या बंदिवानांक कश्टान आसलें संकश्टान आसलें आनी असले व्यक्तीन ओंपलें बी मोगाचें ना ओंपलें बी आनी तें ओंपलें बी लुंत आसतना कणसाच्यो पेंड्यो हाडून संतोशान त्या बंदिवानांत भायर आयिल्ले ते व्यक्ती जावन आसात मोगाचें नांव आज म्हाका तुका बगता जाल्यार हांव तूं बंदेंत आसा हांव तूं कश्टांत आसा हांव तूं संकश्टांत आसा जाल्यार हांवें तुवें बी ओंपोवंक जाय आनी तें बी ओंपोवन हांवें तुवें उबें रावूंक जाय आनी केदाळा हांव तूं उबें रावता हांव तूं सैन जावंक जाय आनी केदाळा हांव तूं घटमूट सैन जाता हांव तूं जैतवन जावंक शकता मोगाचें नांव जेजूचे शिस जेवणा वेळार 5000चे चड लोक आसलो जेवणाक 5000चे चड लोक आसलो जेजू जिवन जावन दिश्टी पडटना 500चे चड जाणांक दिश्टी पडलो म्हणून कोरिंदकारांक बरयलें पयलें कोरिंदकारांक बरयलें पत्र 15-8 वाक्य म्हणटा म्हळ्यार सामको उणें पेंतकोस्ताच्या वेळार केवल 120 जाणां आशिल्ले तूं चड लागीं जाताना सामको उणें जावन येता एका बँकांत 100 जाणां क्लार्क आसूंक पुरो मॅनेजर कॅटेगरीर 10 जाण मात्र जनरल मॅनेजर एक मात्र उणें जावन येता वयर गेल्ल्या बरी हंत उणें जाता केदाळा हांवान तूं मोगाचें न्हू ह्या मंगळुरांत 5000 कितलो 1 लाखाचे लोक चड लोक आसूंक पुरो पूण मागणें करूंक हांगा येता आसतना आमचो सामको
उणें जावंक पुरो आमच्या लाखांनी हजारांनी व्हडलो ना जावंक पुरो पूण उडास दवर मोगाच्यानो आमचो जें कितें संको आसा थंय एक सैन्य जाल्ल्या वेळार आमी ह्या जेजूच्या सैन्यान भरती जाल्ल्या वेळार आमी शुभ वार्ता प्रगट करूंक साध्य आसा शुभ वार्ता आत्म्याच्या सक्त नांवान तो शुभ वार्ता प्रगट करतले आनी जैत्यवन जातले आनी त्या खातीर आमी मुखल्या 3 हप्त्यांनी पवित्र आत्म्याद्वारे सुटका म्हणल्या त्या विचाराचेर आराधन आनी हांगासर स्तुती चलतली पवित्र आत्म्याद्वारे सुटका पिडेतावन कश्टांतावन नश्टांतावन समस्यांतावन आर्थिक संकश्टांतावन कुटुंबाच्या असमाधानांतावन हर एकातावन सुटका सोडवून जावच्या खातीर ह्या पवित्र आत्म्याद्वारे मोगाच्यानो कशी सुटका सोडवून जोडी जाय कशें हांवें तुवें क्रिस्ताचो एक बळादीक सैनीक जाय आनी कशें हांवें तुवें ह्या जेजूच्या खातीर शुभ वार्ते खातीर हांवें तुवें जेजूचो शुभ वार्ता जावन कशें हांवें तुवें हेरांक बरें करियत म्हणल्या विशयाचें ध्यान आमी मुखल्या 3 हप्त्यांनी आमी चलयतले आनी विशय जावन आसतलो पवित्र आत्म्याद्वारे सुटका त्या देखून हांव तुमचे लगे विनंती करता मोगाच्यानो जातेतल्या संख्येन आमी येया आमी जीव आसा वय उबे रावया उबे आसात जर तर सैन्य जावंक पळया कित्याक पवित्र आत्म्याच्या सक्तेद्वारे हांव तो महान सैन्य जावंक शकता महान सैन्य जावंक शकता आनी त्या सैनिका जावन सर्वेस्परा देवाक संतोष हाडचें आसलें सर्वेस्परा देवाक खुशी करचें आसलें एक महान जिवीत मुझें आनी तुजें हर एकल्याचें जावं दी आनी ह्या वक्ता आमचे चड दगदणतावन भायर येवंक सर्वेस्पर देव आमकां हर एकल्यांकी कृपा लाभोवन दी आमेन Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगान भवन आनी भयणीनो जेजू मार्ता आनी मुरयेच्या घरा वेळ्ळ्या वेळार मुरी जेजूच्या पांयांतळा बसली आनी जेजून मुरयेक वा मार्ता उद्देशून उलयतना म्हणलीं उतरां मुरयेन बरो वांटो विंचून काडला आज आमी हर एकल्यांनी बरो वांटो विंचून कान ह्या आराधनांत आमी वांटेली जाल्यार सुमया सांगता थोडो वेळ आमी करशिला आनी देखून सुमी म्हणटा मागा आनी तुमी घेतल्यात जो कोण मागता ताका मेळटा सोदतल्याक मेळटा बडयतल्या उक्तें जाता आमी मागया आनी तुमी आमकां दिता म्हणल्यार तेदून सगळें आमी दिवी घालया ह्या घडये आमचे दोळे आमी दांबया भावार्थान आमी दिवी घालया जर आमी आज हो बरो वांटो विंचून सुमयाच्या पांयांतळा ह्या घडये दिंबयेर जावन सरपडल्या जाल्यार सुमी आमकां हर एकल्याक लागीं तो उलयला ह्या देवाच्या उतरां मारिपात सुमयेची सकत कृपा आमचे थंय वालता मोगाचेनो त्या देखून आतां आमची सर ते सवां मागणी विनवण्यो त्या सुमयेच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया प्रत्येक जावन तुमी कितें ते सवां घेवन आयल्यात तुमच्या मतीन कितें ते सवां आसा कोणेंय तुमच्या लागीं मागूंक सांगलां हें सगळें सुमयेच्या पांयांतळा ह्या घडये आमी समर्पण करया मोगाचेनो भावार्थाचें देणें आमकां मेळ्ळां मोगळां सुमया भावार्थाचें देणें तुवें आमकां दिलां वो भावार्थ सोगतो सांबाळूंक वो भावार्थ जियोंक ह्या भावार्थांत सदांच वाडोवन आमच्या परिसरांत आमच्या देशांत आमच्या राज्यांत तुका साक्ष जावन जियोंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता दया तुजी लाबोई सोम्या काकुळत आमचे सदांच दाखय दया तुजी लाबोई सोम्या काकुळ तुजी सदांच लाबोय सुमया पवित्र सभा तुवें घडली ती आमची आवय जावन तुवें दिली ह्या पवित्र सभेचो मोग करूं ह्या पवित्र सभेचो एक विश्वासी सांदो जावन ह्या पवित्र सभेच्या बरेपणा खातीर निरंतरी वावर करूंक बरें मन कृपा तूं आमकां लाभय म्हूण मागता दया तुजी दाखय सोम्या काकू तुजी सदांच लाभय सुमयांचे सो पवित्र स्नानाद्वारे तुजी भुरगीं जावचें देणें तुवें आमकां दिलां पवित्र स्नान मारिपात तुका आमी नेसल्यां तुका आमी वेंगल्यां सुमया तर आमच्या सगळ्या जिवितांत पवित्र स्नान मारिपात हें मेळिल्लें मिसांव तें जियोंक जारी करूंक हर एक दीस वावरूंक तुका साक्ष जावन रावोंक कृपा दी म्हूण मागता हांव सुमया
दया तुझी दाखय सौम्या काकूळ तुझी सदा लाभ आमकां कितें उलय कुर्सूंक मन आसात विनवण्यो सुमीच्या पांयदाळ दवरूंक आसात आमी आतां कुर्सी येत आमी सांगता मेळया मोगळ्या सर्गीच्या बाप्पा ह्या 3 हप्त्यांनी आमी घेतलो तो उद्देश ह्या सुंदर बरे कठीण तावण बरेपणाक उपसोवंक एक आदर जावं सांगतास तुज्या सक्रमांतल्या आराधनाक हांगासर जमलेल्या इश्टान करतल्या समेस्तांक तांच्या कश्ट संकश्ट तावण निवार म्हूण मागता हांव दया तुजी दाखय सौम्या काकूळ तुजी सदा लाभ मोगळा सुमिया आमच्या देशच्या गवळी बापांक आमच्या सर ह्या जागांक धार्मीक भाव भयणीक तुज्या पांयतळा समर्पण करता सुमिया आमची ही दियेसीज तुज्या कृपेन बरो तुज्या सक्तेन बरो आमकां हर एकल्याक एकवटीतून सांबाळ आनी त्या मरीपात आमी एका काळजाची एका मनाची जावन एक भावार्थ तो उसारसो तो परगट करूंक तो जियोंक आनी ह्या परिसरांत तुका साक्ष रावोंक वाडोवंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता दया तुजी दाखय सौम्या काकूळ तुजी सदा मोगळा सुमिया आज व थोडो वेळ साखरी बी त्यागन जैती भाव भयणी हांगासर तुज्या हजरपणांत आसा सुमिया हांगासर जमलेल्या हर एका भाव भयणीक ह्या घडये तुज्या पांयतळा समर्पण करता सुमिया तांकां बळ भलायकी दी तांच्या मतीक समाधान संतोष दी तांकां बरेपण दी सुमिया तांणी केल्ल्या त्यागाक साखरी बी साखर प्रत्येक जावन तुज्या हजरपणांत तांणी करशिल्ल्या त्या वेळाक तूं तांकां 100 वांट्यांनी बेसांवांनी बस सुमिया तांची जिवीत नंदन कर सुमिया तांकां पवित्र कर सुमिया म्हूण मागता दया तुजी दाखय सौम्या काकूळ तुजी सदा लाभ सुमिया प्रत्येक जण आमच्या शालोम प्रेयर पंगडाक तुज्या पांयतळा समर्पण करता सुमिया ह्या पंगडा सोमूख केली जावन आसा आमच्या बाबा MP नोरानाक ताच्या कुटुंबाचे तुजी मिसनार आशिर्वाद वत प्रत्येक जावन गायनाद्वारे तुजी स्तुती करूंक मोकरच्या बाबा जॉनाक ताच्या कुटुंबाक आशिर्वादांनी भर सुमिया प्रत्येक जावन हे सगळे आराधन हे नियाळ रेकॉर्डिंगाचे आमच्या बाबा सुरजाक ताच्या कुटुंबाक तुज्या बेसांवांनी बस सुमिया सदांच आमकां एकवटी सांबाळ सुमिया प्रत्येक जावन ह्या शालोम पंगडा मारीपात आनी तुजी सुवार्ता तुजो स्वाद आमी परगट करून सुमिया त्या मारीपात साबारांक तुजी बरी खबर परगट करचे आनी बरेपण जोन दिवची सकत जावन ह्या पंगडाक तूं सांबाळ फुडें इसलोन व्हरून कृपा दी म्हूण मागता हांव सुमिया दया तुजी दाखय सौम्या काकूळ तुजी सदा लाभ मुगाल भवन आनी भयणीनो पवित्रात्म बळान आमच्या संगत आसा आमच्या भावान आतां सांगल्या प्रमाणे आमच्या बळान न्हय बगार आमच्या धैर्यान न्हय आमच्या सक्तेन न्हय बगार पवित्र आत्म्याच्या कृपेन पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन अजापा अद्भुतां करतात त्या देखून सुमियान म्हणलें हांव तुमकां आनाता बरी सोडून वचना म्हजो पवित्र आत्मा तुमकां दिता आनी सुमियान पवित्र आत्मा आमकां दिला पवित्र आत्मा आमचे थंय आसा आमच्या सांगात आसा आमचो मजतदार आमचो सांगाती जावन आमच्या सांगात आसा तर मोगाच्या बाबा आनी भयणी ह्या घडये त्या पवित्र आत्म्याक आमची सगळी पवित्र सभा आमचो देश आमचो राज्य आमची मंगळूरची दियेसीज आमचे सगळे मंगळूरचे शहर प्रत्येक जावन ह्या दिसांनी आमी घडोवन येतली थोडी घडितां घडोवन आसात अन्य धर्माच्या मंदिरांचेर मागण्या स्थळांचेर थंयसर फातर मारचे आनी इतर अन्याय करचे चलोवन आसा हर एकल्याची मनां उजवाडून सोम्या पवित्र जागे पवित्रपणान सांबाळूंक हर एकल्याच्या मतीक उजवाड दी सोम्या म्हूण आमी आज पवित्र आत्म्याक समर्पण करून आमी मागया कोण आमच्या परिसरांत आमच्या बावारी अशांतीक आनी कितें आसा तें समाधान बिगडोवंक कारण जाता तसल्यांच्या मतीक उजवाड मेळचे खातीर पवित्र आत्म्याची भरपूर सकत कृपा आमच्या मंगळूर शाराचेर आमच्या कर्नाटका राज्याचेर वालचे खातीर प्रत्येक जण आमच्या कॅथोलिक पवित्र सभेचे सांदे जावन पवित्र सभा म्हणल्यार त्या आवयक दुखयतात तिचे विरोध उलयतात तांची मनां उजवाडोवच्या खातीर आमच्या राज्यांत आमचे विरोध हाडूंक येवजिल्ल्या त्या कानुना विरोध हर एका विरोध पवित्र आत्मो ताची सकत बळान ह्या घडये वाळून दी
दी पवित्र आत्म्या त्याच्या शक्तीने कृपेन भरून दी की ते बनपा सदा ते सुटून पडून दी म्हणून या घडी आम्ही मागिया आणि पवित्र आत्म्याक आम्ही उलो मारिया पवित्र आत्म्याचे सकत कृपा या घडी वालच्या खातीर पवित्र आत्म्याक आम्ही उलो मात पवित्र आत्म्याक आमचं राज्य प्रत्येक तरा समर्पण करूया मगाचे नो आमकां हर एकल्याक समर्पण करूया आमची कुटुंबा पवित्र आत्म्याचे सत्य कुटुंबा समर्पण करूया प्रत्येक जण आमच्या मंगळूरचे शार आमच्या पवित्र सभेक आमच्या पवित्र सभेक आम्ही सुमयेच्या पांयां समर्पण करूया आम्ही मागिया मगाचे नो आमच्या समाजांत आमच्या भद्रते खातीर शांती समाधाना खातीर वावरच्या त्या पोलीस अधिकाऱ्यांक तांचे सगळे डिपार्टमेंट सुमयेच्या पांयां आम्ही समर्पण करूया सुमी तांकां कृपेन भरून दी बरे भलायकीन तांकां अन्याच्या कुटुंबाक राखून दी म्हणून आमी मागया आमच्या जिल्हाधिकारीक आमकां अधिकार चलयतल्या सगळ्यांक आमच्या मेयराक आमच्या कॉर्पोरेटरांक हर एकाक सुमयेच्या पांयां आमी समर्पण करूया या मंगळूर शारांत एकवटो शांती समाधान सदांच राज जावं दी सुमयेची ते भर करपा पवित्र आत्म्याची सकत या घडये भरपूर वाळून दी म्हणून आमी मागया आमचे दोन्ही हात पवित्र साक्रमेंटांत आमी उबारया मगाचे या घडी आमी विशेष तरान आमच्या शाराचे आमच्या DSCचे आमच्या राज्याचे आमच्या कर्नाटका पवित्र सभेचे समर्पण करूया आमच्या भारतीय पवित्र सभेचे समर्पण करूया आमी मागया मगाचे हर एका रैतांक मार्गार आसात ते तांच्या हक्का खातीर दिता त्या रैतांक सुमयेच्या पांयां आमी समर्पण करूया मागया दुर्बळ्यांक कश्टांतल्या पिडेशिडे वळख जाल्ल्या विविध समस्यांक वळख जाल्ल्या आमच्या हर एका भावणांक पवित्र आत्म्याची सकत करपा या घडये वाळून दिवन आमी मागया मगाचे पवित्र आत्म्या उलो मारया पवित्र आत्म्याक आमी उलो मारया पवित्र आत्म्याची सकत या घडये वालच्या खातीर आमी विशेष तरान समर्पण करून आमी मागया मगाच्या भवानी बहिणी भावार्थान फात्येनी आमी मागया मगाचे Jesus, pour out your spirit, Lord. Pour out your spirit, Jesus. Jesus, send forth your spirit, Lord Jesus. Dar तुझ्या आत्म्याक सोमिया, dar तुझ्या आत्म्याक सोमिया, आमच्या मंगळूरच्या शहराच्या सोमिया, शांती समाधान बिगडावंक कोण कुतंत्र करून सोडून आसा ताच्या मनाक उजवा दी सोमिया हे सगळे रावई सोमिया हे सगळे रावई सोमिया आम्ही शिकपी लोक या परिसरात आमच्या मंगळूर शहरात आमच्या भोवरच्या या समाजात शांती समाधान एकवटो राज जावच्या खातीर विशेष तरान तुझ्या पवित्र आत्म्या फाटई सोमिया कठोर खालसा ती मोवाळ कर सोमिया बऱ्यापणा बस सोमिया मागता सोमिया आमच्या राज्याक तुझ्या पांयां समर्पण करता dar तुझ्या आत्म्याक सोमिया pour out your spirit on our state Lord Jesus touch all the leaders Lord anoint them Lord Jesus anoint them Jesus touch them Lord Jesus touch them dar तुझ्या आत्म्याक सोमिया अभिषेक सोमिया ताजे काल जमावाळाय सोमिया कठोर काल जमावाळाय सोमिया आणि असे सगळ्या राज्याच्या देशाच्या हर एका मुख्य सत्तेन अभिषेक सोमिया त्यामध्ये बाद आम्ही हर एकल्याने एका मनाची काळजाची जाऊन जीवन वावरून करपा दी सोमिया dar तुझ्या आत्म्याक सोमिया आमच्या मागच्या देशाचे आमच्या गवळी बापांचे आमच्या या जगाचे धार्मिक भावनेने आमचं स्वार्थ सोडून आम्ही पवित्र आवय कधी वावरून करपा दी सोमिया आमच्या भावार्थ कधी वावरून आमचं भावार्थ प्रकट करून तुका साथ जावा करपा दी सोमिया ये पवित्र आत्म्या हर एक काळजा तुझ्या कृपेन बसतो बर पवित्र आत्म्या तुझ्या सत्तेन बर पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या देवन ये पवित्र आत्म्या हर एक अभिषेक पवित्र आत्म्या अभिषेक पवित्र आत्म्या touch anoint spirit touch Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सुमयाचे आशीर्वाद आमी सोडूंक वता परत आमकांत सुमयाच्या पांयां आमी समर्पण करया आमची कुटुंबां कोणे आमचे लागीं मागोवंक सांगलां कोणाक आमी मागता म्हणून सांगलां तांकां आमकांत सुमेस्तांक सुमयेच्या पांयां समर्पण करया ताजे आशीर्वाद जोडूंक तयार जावन गवया गीत येद्या व्हडा साक्रमेंतां येद्या व्हडा साक्रमेंतां सोस्तांक नामान करुया पोवेलाक त्या रूपा नव्यो रिती आदर्या Salvon vecha astrat vishvya Bavartache boldivya Dase mapa Kashe sputa Ullasa
sama-sami nawarta. प्रार्थूया. सर्पद्वेदरा बळिष्ठ आमच्या देवा, आमच्या सुमिया, या संजेच्या पवित्र वेळा तुझ्या हसरपणांत वो थोडो वेळ कोसूंक आमकां हर एक लेगीत तुवें फावो केलें. या खातीर आज आमी तुका दिन वसतांव. तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन कृपेन आमकां भरलें. आमचो देश, आमचो राज्य, आमचे शार, आमची दियेसीस पवित्र सभाक तुज्या कृपेन तुवें भरलां. या खातीर आमी तुका अर्घ दिता, दिन वसतांव. प्रत्येक जावन आमच्या राज्याचेर, आमच्या राज्याच्या मुखेल्यांचेर तुजे विस्तार आशिर्वाद वोत. त्या मरीपात जे कितें बोवात आमकां मेळ्ळा तो बोवात जीव परगट करूंक आमकां अवकाश लाभच्या तांच्या मनाक उस्वाद दी. आमी हर एकल्यांनी आमच्या क्रिस्ती बोवाता साक्ष जावन जिवंक तो परगट करूंक तुज्या महिमे खातीर जिवंक आमकां कृपा दी. जो जियेत आनी राज करताय ससनाच्या ससना. उभी राहूया. बाबाची आणि पुत्राची आणि पवित्र आत्म्याची नावे आमेन.